नमस्कार, गोमतक टुडे या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोलाक जीएसटींतल्यान भायर काडपाचो प्रस्ताव जीएसटी मंडळान घेतला मानून गोंयच्या सोरो उद्देगांक मेळटलो बूस्ट। चिंचोण्या जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातान दुचाकी चलोवपी बायल एक आगताक मरण, कारीन दुचाकीक दिल्लो धक्को। मालप्या राष्ट्रीय महामार्गार दोंगराचे पालसण पडून कोसळी राखणे वणत, नशिबान वाटावली कारींतली फामील, विरोधकांनी रस्त्याच्या कंत्राटदाराक काडलो उजरावन। एनटीए परीक्षा मदल्या गैरप्रकाराक आळाबंद घालपा खातीर उच्चस्तरीय समितीची घोषणा। इस्रोचे आदले अध्यक्ष आनी आयआयटी कानपूरचे आदले संचालक आसतले मुखेली। कला अकादमी वेल्यान गावडी समर्थक कलाकारांनी हेर कलाकार आनी पत्रकारांचेर टिका। लायटी साऊंड सिस्टम सामकी नासतना नाटकां कशी करतात ते येवन पळयात, राजदीप नायकाचे आव्हान। गुन्यांवांचेर आळाबंद घालपाचे सोडून गोंय पुलीस तालावो दिवपाक व्यस्त। पुलीस करता येरादारी पुलिसांचे काम करतलो कोण? आमदार मायकल लोबोचो प्रश्न। खबरो विस्तारांत। आता गोंयच्या सोरो उद्देगां खातीर खोशयेची बातमी। सोरो उद्देगां खातीर लागपी एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोलाक जीएसटींतल्यान भायर काडपाचो गोंयचो प्रस्ताव जीएसटी मंडळान मानून घेतला। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हो प्रस्ताव दवरिल्लो। जीएसटी मंडळाची दिल्लीत बसका जाली। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या नेतृत्वाखाला जाल्ले हे बसकेक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हजेरी लायली। गोंयच्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामां खातीर केंद्रा कडेन 8,000 कोटी रुपया मागल्यात। हातूंतले 300 कोटी सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या एक्सपोजिशन सुवाळ्या खातीर, जाल्यार 5,000 कोटी रेल्वेच्या कामां खातीर, 700 कोटी रुपया धरणां बांदपाक आनी मातयेची धूप आडोवपाक, जाल्यार 1,000 कोटी भौशीक बांदकामां खातीर मागल्यात खंय। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोंयांत अपघातांचे सत्र सुरूच आसा। शेनवारा चिंचोण्या वाठारांत भिरांकूळ अपघात जालो। कारीन दुचाकी गाडयेक धपको दिल्ल्यान दुचाकी चलोवपी बायलेक जाग्यारूच मरण आयलें। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो, उपरांत पोस्टमॉर्टमा खातीर कूड हॉस्पिटलांत धाडल्या। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। आज सकाळी दांडीवाडे सारजोरा जे हायवे आसा त्या हायवेचेर एक एक्सिडेंट जालो आनी तातूंत भितर एक स्कूटर जी बायल चलयताली ते आपलो जीव वगडाचो पडलो। हो एक्सिडेंट जालो तो म्हणजे एक इनोवा येताली, ते इनोवान तिका डॅश दिली स्कूटरीक आनी ती बायल शेवटून पडली। तिका जेन्ना हॉस्पिटलांत हाडलें तेन्ना दोतोरांनी तिका मृत घोशीत केली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे ही इनोवा आसा ती के रजिस्टर आसा आनी ह्या इनोवाचो ड्रायव्हर आनी तातूंत भितर जो सायडीक बशिल्लो तो मनीस दोगी जाण एक्सिडेंट जातकीर ते स्पॉटा वयल्यान धांवन गेल्ले आसा। कुंकळे पुलीस ह्या घटनेचो तपास करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव कंबू मालकणेकार। फाटल्या 2 दिसां सावन पडपी पावसाक लागून शेनवारा मालपे पेडण्यां राष्ट्रीय महामार्गा कुशीकची संरक्षण वणत कोसळ्ळी। सुदैवान हातूंत कोणाकूच दुखापत जावंक ना वा हेर कसल्याच तरेचें लुकसाण जावंक ना। मालपे पेडण्यां राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या कुशीक आशिल्ली संरक्षण वणत शेनवारा सकाळी कोसळ्ळी। सुदैवान कोणाक कांय जावंक ना। पयल्याच पावसात संरक्षण वणटीची ही स्थिती जाल्ल्यान MVR कंपनीच्या कामाचेर थळाव्यांनी दुबाव उक्तायला। फुडल्या दिसांनी उटंगराचो पावस पडलो जाल्यार अशा प्रकारच्यो घडणुको घडपाक शकतात, ताका लागून थळाव्यांनी भंय उक्तायला। तुम्ही आत होते? हां, आम्ही 4 जण आहोत। म्हणजे असं कोणाला काय नाही, पण मोठा जो दगड पडला तो पुढे पडला आणि दुसरा मोठा दगड वरना गेला। गाडी मोठा दगड होता तो मोठा मेन रस्त्यावर। आम्ही लेफ्ट साईडला आहे जिथं जी दिवार तुटली आहे ना, ती साईड वॉल आहे ती जिथे ढासळली तिथं साईडला असल्यामुळे ते थोडी ती अशी अडकून राहिली म्हणून वाचलं। मोठा दगड वरना गेला। आम्ही जर राईट साईडला असतो तो पुरा दगड गाडीवर। तुम्ही कुठून सर? आम्ही दापोली। सांगू शकता म्हणजे किती आहे ना, आज हे पडले पण आता ती ह्या पटपाच्या मार्गार आहा आणि इतका हायट आहा ते हिशोबान ती पटपाच्या कोणाक धोको उद्भवतलो देव म्हणून हेंच्यांनी एक्शन घेवन सरकारान CMान एक्शन घेवन
आज ह्या सेंटराचो प्रोजेक्ट आसलो तरी पण सीएमाने एक्शन घेवन ताबडतोब एक्शन घेवंक जाय. इतकीच आमच्या हानी जावंक जाता. प्रत्येक फावटी आतां पावस तसो जास्त पडंक ना. पावस पडंक ना तर इतकी जाली तर पावस पडल्या उपरांत कितके उमळ जाल्या उपरांत कितके पडटली हेच्या सरकारान विचार करता आणि सीएमान हेचो ताबडतोब एक्शन घेवंक पडटली. श्रीपाद भाऊन आता जागे जावपाची गरज आसा. आता नवीन टर्म तुमचो सुरू जालेलो आसा. सुरवात पत्रादेवीच्यान पयलीं करात. ह्या हायवेची जी दुर्दशा जाली आसा जी कर्दनकाळ आमकां जालेली आसा तेचेर कितें उपाय योजना. कारण हो रोड हो नॅशनल हायवे आसा. म्हाका दिसता श्रीपाद भाऊन जर मनार घेतले जाल्यार हेची कामां खूब फास्ट जावंक शकतात हे म्हजें म्हणणें आसा. सो श्रीपाद भाऊ हांव सांगूंक सोदतां ह्या पत्रकाराच्या वतीन की हेचेर येवन हे त्वरीत हे पळयात तुमी कितें आसा. जे कितें बांदकाम केलां एकदम ते एकदम बरोबर ना निकृश्ट दर्जाचे आसा. आणि आमचो रस्तो ह्यो कर्दनकाळ ठरलेलो आसा. आमच्या लोकांचे पेडणेकारांचे जीव सुरू वयतातच. सो ताका लागून कितें तरी उपाय योजना श्रीपाद भाऊन करचो हे तांकां आमचें आव्हान आसा आणि प्रार्थना आसा. मजगती मालपे पेडणेच्या राष्ट्रीय महामार्गार कोसळिल्ल्या संरक्षण वणटीची पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकरान पळोवणी केली. धारगळ ते पत्रादेवी रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. ताची मुख्यमंत्र्यान स्वता येवन पळोवणी करची म्हूण आमदारान मागला. रस्त्या कुशीक आशिल्ली पालसणां केन्नाय कोसळपाक शकता. ताका लागून हो रस्तो तात्पुरती बंद दवरतले म्हूण आमदारान सांगले. काही 2-3 वीक पयलीं ऑलरेडी हांगासर घेवन इन्स्पेक्शन करून गेल्लो आणि जे पळय ही जी तांकां हाडून आख्या धारगळी टू पत्रादेवी बसून हांवें तो इन्स्पेक्शन केल्लो रोड. आणि पर्पजली म्हाका खबर आसली कितें हे वॉल आहा पळय ते कॉलेप्स जातले म्हणून. ताका लागून हांवें मुद्दम हाडून हांगासर तांकां सांगलेलें. मागीर तेणी कितें म्हाका सांगलेलें ही जे पळय आयज हे वॉल आहा तेजी 100% आपूण गॅरंटी दिता म्हणून. आयज गॅरंटी आयज खरीच गॅरंटी तिका आयज कळ्ळी. ताका लागून म्हाका दिसता ह्या जे पळय PWD आयज आमचो डायनामीक CM जो आसा तेज्या कडेन PWD आसा. ताका लागून तेणी स्वता म्हाका दिसता येवन हेजेर खूब दखल घालपाची खूब गरज आसा. कित्याक जे पळय आयज PWDचे जे पळय आयज आमचे धारगळ टू पत्रादेवी जे रोडाची अक्षरशः इतली धानल जाल्ली आसा लोकांची. जे पळय लोक आयज खऱ्यांनीच लोकांची जे पळय त्या टायमार हे एक्विजिशन केल्ले जे रोडाक लागून तांकां आजून पासून तेंचे कॉम्पन्सेशन आजून पासून ते मेळोंक ना. तशेंच लोकांचे बारीक बारीक गोश्टी आहा. लोकांचे रोड करून दिवना, लोकांचे कोणाचे स्टेपां करून दिवना. अशें खूब फावटी हांवें इन्स्पेक्शन केले. पण जितले पळय टायमार हांवें तांकां सांगलें तेंच्यांनी खंयसरच ही कामां पूर्ण करून दिवंक ना. ताका लागून म्हाका दिसता आतां हेच्या फुडें जाता इतले जे पेडण्यान रोड आसा पळय ते रोडाची खऱ्यांनीच आमचो सीएमान PWD मिनिस्टर आहा तो तेणी हेची दखल घेवपाची खूब गरज आहा. आनी जाता तितले फास्ट एका खंयसरच हे नाटला कितें हो आहा पळय रोड आहा पळय तो रोड बंद करपाचो आनी डायवर्ट करून कित्याक ऑलरेडी पयलींचो रोड आसलो पळय तो रोड रिपेरिंग करून तो रोड स्टार्ट करपाचो. कित्याक इन्सिडंट केन्नाय परत घडोवंक शकता. ताका लागून तो घडचो न्हू म्हणून हांवें जाता इतले फास्ट तांकां सांगला तो रोड डायवर्ट करचो आनी ते सायडीनसून ट्राफीक सोडची म्हणून. गोमंतक TV खातीर पेडणेच्यान निवृत्ती शिरोडकार. गोंयभरच्या कलाकारांनी 2 दिसां पयलीं कला अकादमीच्या मुद्द्यावेल्यान घेतिल्ली बसका कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेच्या मनाक लागिल्ल्याचें दिसून येता. हे बसकेचे फाटभुंयेर गावडे समर्थक कलाकारांनी कला अकादमीची बाजू उखलून धरपी कलाकारांचेर आनी पत्रकारांचेर टिका केली. जे पद्दतीन ते गावडेचें समर्थन करताले ताचे वेल्यान ते कोणाच्या इशाऱ्या वेल्यान उलयताले ते दिसून येताले. कला अकादमीच्या मुद्द्याचेर मंत्री गोविंद गावडेची बाजू उखलून धरीत ह्या कलाकारांनी गावडेचेर टिका करप्यांक उजरावन काडले. गोमंतक टीव्हीन सेगीतपणान कला अकादमीच्या कामांतलो भ्रश्टाचार आनी त्रुटींचेर उजवाड घातलो. गावडे समर्थक कलाकारांनी गोमंतक टीव्हीकूय टार्गेट करपाचो यत्न केलो. कलाकारांक झगडी आंदोलनां सोबनात तांणी मुख्यमंत्री आनी मंत्र्याक मेळून कला अकादमींतल्यो त्रुटी दाखोवच्यो असो मजेशीर युक्तिवादूय तांणी केलो. तशेंच कला अकादमी सामकी ना जाल्यार राजदीप नायक इतली नाटकां करता कशी असो प्रस्नूय तांणी उपरासलो. की कला अकादमीचे उलोवच्या पेक्षा टिका आनी आरोप करपाचें काम चड जालें. ते आरोप आनी टिका करपी एक मोजक्याच मनीस आसले. ते वातावरण पळयत कितें अशें दिसलें की सत्तारूढ आनी विरोधी पक्षाची बैठक जाची. आमचो गोयचो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत व समर्थ आसा. ज्यो त्रुटी ज्यो टेक्निकल पॉइंट जे विचार मांडलेले आसा पयलींच्या बैठकींतूय विचार मांडलेले आसा तुमच्या कडच्यान ताका पावले आसा
तो विश्वास करता तो ते त्रुटी दुरुस्त करतलो, बरे करतलो असो म्हाका आमच्या मुख्यमंत्र्याचे विश्वास आसा. राजू नायक म्हणून एक एडिटर आसा पळय आमचो गोमंतकाचो, हे सांगपाचें हे मुद्दम हे नोट कर मुद्दम. ताका गोविंद गावडेचें नांव घेतल्या शिवाय गोविंद गावडेचो जप केल्या शिवाय न्हिदूच पडना. कित्याक सांगता हांव सांगता सांगता कित्याक कित्याक सांगता आयकय बरें बाकीचे आमचे सगळी मिडिया बरे व्यवस्थित दितात, आमी आमी पळयतात. पूण ह्याच पेपरार एकूच आमकां कित्याक हें करता आनी एक बहुजन समाजाच्या घटका अन्याय कित्याक करता. आमी एक कलाकार, आमी कलाकाराच्या पाठीशी आसा. हे कित्याक आसा आतां सडेतोड नायक जाले, सडेतोड नायक जाले कळ्ळें, सडेतोड नायक जाले. तेणी विचारूंक जाय आशिल्लें न्ही अशें न्हू अशें ते रिलेट करपाचें न्ही ना उदो विशय आयलो म्हणून म्हटलें हांवें. कला अकादमी आणि आपल्या नाटकांचेर उलोवप्यांक नाट्य कलाकार राजदीप नायकान जाप दिल्या. लायटी आणि साऊंड सिस्टम सामकी नासतना आपूण नाटकां करता कशी ते येवन पळोवचें अशें आवाहनूय राजदीपान तांकां केलें. तर राजदीप बाबाची पण म्हटल्यार सांगपाचें म्हणल्यार की राजदीप बाबाची कितलीशीच नाटकां जाली मरे आनी आयज सांजे 7:30 गांव जाला जाणटो तिसरे फावट नाटक आसा. म्हाका दिसता तेही हावसून जातलें, चवथ्या नाटक जातलें. पूण टिका करता कोणाचेर कलाकारांनी जर अशें जालां तशें जालां आनी ते अधिकाऱ्यांक कंप्लेन करची बाबा तुमचें हें सारकें ना, आमी आतां हांगसर नाटक करिना. सगळे जण खुशी जावन दिता की हांव नाटक करताच थंय, पूण हांव कशे पद्दतीन नाटक करता तें पळोवपाक जाय जाल्यार मुजरत आयज येवचें. आयज म्हजो शो जवळ जवळ हावसफूल जायत येयला. हार्डली एक 100 ते 150 टिकेटी तरी आमचे कडेन बाकी उरल्या. सो जवळ जवळ हावसफूल आसा. तो हावसफूल शो आमी तुमची साऊंड सिस्टम आसतना भाड्याची हाडून कशी करता पळय ती पळोवपाक येवचें. आमच्या लायटीक कितें जाता भानगडी त्यो पळोवपाक येवचें. पड्डो जो आशिल्लो पळय पयलींचो दाट गडगंज ओपनिंग कर्टन तो काडून आतां ताजेर कसलो पड्डो घातला तो पळोवपाक येवचो. आनी कला अकादमीची जी दशा आसा पळय ती जर तुमी पावना आसत पळोवपाक कला अकादमी, जे पत्रकार परिशदेक बशिल्ले ते कलाकार म्हणून आसा तांणी जर पळोवना आसत जाल्यार मुजरत येवचें आनी ताज्या उपरांत खरें फट कितें आसा तें तुमी जुस्तीस करचो. कला अकादमीच्या मुद्द्याचेर एकठांय येवन उलोवपाचें सोडून आता ह्या मुद्द्यावेल्यान कलाकारां मदींच पेटला. कला अकादमीचो मुद्दो कुशीकच उरलो आनी आता ह्या मुद्द्यावेल्यान आरोप प्रत्यारोप आनी राजकारण जातना दिश्टी पडटा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. थिएच्या लालाकी बस्ती वाठारांत शेनवारा सकाळी कोलवाड पुलिशेन टॅनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम राबयली. ह्या मोहिमेन बेकायदेशीरपणान भाड्याच्या कुडींनी रावपी 10 बिगर गोंयकारांक पुलिसांनी अटक केली. संबंदीत दनयान टॅनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म बरोवंक नाशिल्ल्यान पुलिसांनी ही कारवाय केली. आयज कोलवाळे पुलिसांनी टीव्ही कोलवाळे हांगासर आशिल्ले लालाकी बस्ती हांगासर एक सरप्रायज टॅनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह काडलेलो आसा. आनी ह्या ड्रायव्हान जेंचे कडेन प्रॉपर डॉक्युमेंट्स ID कार्ड तशें C फॉर्म भरिल्ले ना तांकां सस्पेक्टेड 10 जाणांक कोलवाळे पुलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतिल्ले आसा. ह्या 10 जाणांक आयज म्हापसा डेप्युटी कलेक्टरा फुडें प्रोड्यूस करून तांकां 41 सेक्शन दिवन फायन मारिल्ली आसा. ह्या संदर्भात कोलवाळे PI आसा तशेंच PSI सुभाष गांवकर आनी हेर कॉन्स्टेबल आसा ह्या पंगडांनी ह्या सरप्रायज टॅनंट व्हेरिफिकेशन बरोवन हाडलेलो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोदी. राज्यांत वाडपी गुन्यांवांचेर आळाबंद घालपाचे सांडून गोंय पुलीस लोकांक तालावो दिवपाक व्यस्त आसात. लोकांक तालावो दिवपाक गोंय पुलीस आतां चड सक्रीय जाल्यात. येरादारी पुलिसांचें काम जर पुलीस करतात जाल्यार वाडपी गुन्यांवांचेर आळाबंद कोण हाडटलो म्हूण कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोचो प्रश्न. हो विशय सुटावो करपा खातीर मुख्यमंत्र्याची भेट घेतलो म्हूण मायकलान सांगलें. The Chief Minister will take a meeting with DGP and SP, North and South, and including crime SP and device Ps and also PIs. आता मिटींग कित्याक मिटींग पिरियडिकल जावपाक जाय म्हणजे म्हयन्याक एकदां तरी जावपाकूच जाय चीफ मिनिस्टराची टू नो वॉट इज हॅपनिंग. आमच्या आतां घराचे सायडीक जे कोपे लागले ते 4 दीस पयलीं फोडले. अजूनही डिटेक्ट जावंक ना. आमी विचारलेले पुलिसांक डिटेक्ट जालें ना. आमचो CCTV हा सगळें आहा थिंगा. बट खंय तरी म्हाका दिसता गोवा पुलीस फाटीं उरलेले आहा. हांव डिस्करेज तांकां करिना पूण तेंच्यांनी
म्हाका दिसता क्रायम रेट जी वाडटा, इन्स्टेड ऑफ टेकिंग मोर एक्टीव स्टेप्स ऑन द रोड, बिजी चलानींग, म्हणजे एक वाटेन ट्रॅफिक पुलीस चलान करता, एक वाटेन गोवा पुलिसूय चलान करता. म्हणजे गोवा पुलीस हायपर एक्टीव जाल्ले आहात चलान करपाक. म्हणजे नो एंट्रीन कोण घुसता जाल्यार ताका स्टॉप करता, चलान करता. जे कोण हेल्मेट घातले ताकाय स्टॉप करता आनी विचारता ताका लायसन हुया, तुजे इन्शुरन्स हुया. अरे तूं फोटो मार आनी पळय ताणें हे सगळे फारीक केल्ले आहा न्हू, ते ऑलरेडी ऑनलायन आहा. एवरीथींग इज ऑनलायन. द रेजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हेकल इज ऑनलायन. न्यू गाडयेक स्टॉप करता. म्हणजे गोवा पुलिसूय हायपर एक्टीव जाल्ले आहा स्टॉप करपाक. म्हाका मुख्यमंत्र्या कडेन हेचेर हांव भेट घेतलो आनी ताका विचारतलो बाबा वॉट इज गोईंग ऑन, की इफ द गोवा पुलीस इज डुईंग ट्रॅफिक पुलीस वर्क, then who is going to do policing? फाटल्या वर्सा 2 टन मायज तवशांची लागवड गोंयांत जाल्ली. ह्या वर्सा तवशा सयत दोडगी, भेंडे सारकी वेगवेगळ्या तरेची भाजी शेतकाऱ्यांक लावपाक कृषी संचालनालयान सांगला. जाल्यार कोविडा उपरांत कितल्याशाच तरणाट्यांनी शेती वेवसाया कडेन आपली पावलां उबारला आनी ही एक बरी गजाल अशें संचालक संदीप फळदेसाय हांणी सांगलें. तवशी हो एक असो क्रॉप आसा जो इजिली कल्टिवेट जाता आनी चड करून आमच्या दोंगराळ भागां आमी तो तवशांचें कल्टिवेशन घेता. आतां हें कल्टिवेशन आसा तें मेजर जाता तें सांगे, केपें आनी काणकोण तालुक्यांत. सो दोंगराळ भागांत जितली पळय कल्टिवेशन आमचे शेतकार करतात ते मोठ्या प्रमाणांत तवशाचें कल्टिवेशन ते घेता. सो गेल्ले वर्सा आमी पळयलें की सादारणशें आमकां 250 टन तवशें आमी थ्रू गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनांतल्यान प्रोक्युअर केले. इन एडिशन टू दॅट थोड्या शेतकारांनी आपले स्वताचेंय बी मार्केटींग केलें. सो 250 टन तवशाचें कल्टिवेशन हें आमच्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाच्या आवक्याच्या भायर आसलें, जे ते मार्केटींग करूं शकताले. कित्याक इतली मोठ्या प्रमाणांत तवशाचें कन्जम्पशन आमच्या गोंयच्या लोकांक पावसाच्या सिजनाक जनरली जावंक शकना. कित्याक लोकांक मदीं एक भंय आसता की पावसाक तवशी घाल जाल्यार थंडी बी जावपाक शकता म्हणून. सो आमी लास्ट इयर जो पळय प्रोक्युरमेंट केलो तातूंतलो मेजर क्वॉन्टिटी आमी बेळगांव मार्केटाक धाडली. म्हणजे त्या कर्नाटका स्टेटीन तेजो मार्केटींग जालो. सो ओन आमी शेतकारांक कितें सजेस्ट केलां की तुमी तुमचे जर फूल प्लॉट जो पळय तवशांचो लायतालो तो तुमी मातसो तेजी सायज कमी करा आनी डायवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स म्हळ्यार कशें आसा तुमी इतर भाजी घेयात हांगा. म्हळ्यार ते तुमी जर दोडगी म्हणा किंवा भेंडी म्हणा किंवा बाकीचे खंयच्योय सपोज गांवठी भाजयो आसा त्यो लावपाक आमी लोकांक फोर्स केले कडेन आसा. फोर्स म्हणटा हांव कित्याक एकच क्रॉपाचें मोठ्या प्रमाणांत प्रोडक्शन करप आनी तें वेस्ट करप. हेजे वाट्याचें जर डायवर्सिफाय करून जर तरेतरेच्यो जर भाजी लायल्यो लोकांक जाल्यार तेजें आमी मार्केटींग बरे प्रमाणांत करपाक शकतले आनी ते कोणाच्या तरी तोंडाक पडटले. सो जेणे करून ते वेस्ट जावपा ना. राज्यांत पावसान हाजेरी लायता थंयच मलेरिया, चिकनगुनिया तशेंच डेंग्यू ह्या दुयेंसांनी मान वयर काडल्या. बेतकी प्राथमीक भलायकी केंद्रांत सध्या 4 डेंग्यूचे दुयेंती सापडल्यात. पळया पुराय बातमी. पुराय राज्यांत पावसान नेटान हाजिरी लायिल्ली आसा. ह्याच फाटभुंयेर आतां डेंग्यू, चिकनगुनिया तशेंच मलेरिया ह्या दुयेंसान आपली मान वयर काडल्या. बेतकी प्राथमीक भलायकी केंद्रांत सध्या डेंग्यूचे दुयेंती सापडपाक लागल्या. हाचे आदीं डेंग्यूक लागून लोकांक आपलो जीव लेगीत वगडावचो पडला. देखून सगळ्यांनी आपली जतनाय घेवची अशें आवाहन बेतकी प्राथमीक भलायकी केंद्रांतली दोतोर संगीता केळुस्कर हिणें केलां. हांगा आमी पळयलां आतां आमच्या PSCच्या अंडर न्ही ह्या दिसांनी पावसाच्या कारणान न्ही खूब केसीस डिटेक्ट जाला ऑफ डेंगी, मलेरिया आनी चिकनगुनिया. बट आमच्या PSCच्या अंडर आतां सध्या न्ही डेंगी केसीस वाडपाक लागला. म्हणजे आमच्या वाटतं टोटल आमी 7 सब सेंटर आनी 3 RMD म्हळ्यार सगळ्या आमच्या एरियांक केसीस वाडटा. सो ताज्या कारणान लोकांनी खूब प्रिकॉशन घेवपाची गरज आसा. कित्या खातीर ह्यो सगळ्यो डिजीज आसा, ह्यो वेक्टर बॉर्न डिजीज त्यो सगळ्यो जराळां खातीर जाता. मेन म्हटल्यार केसीस वाडपाक लागला हे डेंगी केसीस
भरपूर आणि तातूंत मनशाचो मृत्यू सुद्दां जावूं शकता. सो ह्यो जराळी आसा पळय मेन पयलीं कशें मलेरिया खूब कॉमन मेळटाले, बट ह्या 2 वर्सान आमी अशें फायंड आवट केलां की डेंगी केसीस खूब वाडपाक लागल्या. डेंग्यूच्या दुयेंतींनी वाड जावची न्हय म्हणून दर एकल्यान खबरदारी घेवपाची गरज आसा. प्रत्येकान आपल्या घरा भोंवतणी तशेंच घरांत भितर लेगीत उदकाची पुरवण करतना जतनाय घेवप खूब गरजेचें. हेल्थ इन्स्पेक्टर वेळेच्या वेळार वचून पळोवणी करतले अशें दोतोर संगीता केळुस्कर हांणी सांगलें. मेन म्हटल्यार डेंगीची जराळ आसा ती बऱ्या उदकान तांतयां घालता आनी मलेरियाची आसा ती घाण उदकान, म्हणल्यार गटर जर ब्लॉक जाला कितें जाला जाल्यार ते अगर ओपन करना व्हांवना जाल्यार थंय मलेरियाची जराळ तांतयां घालूं शकता. आनी डेंगीची जराळ आसा ती बऱ्या उदकान. मेन हे बरें उदक खंय आसता आमचे किचनान. आमी भायले सगळे साफ दवरता. मेन कशें आमचे सेंटराचेर सगळे ब्रदर आनी सिस्टर आसा आनी आमचो स्टाफ एवरी टायम होम विजीट करून तांचे सगळे जर ब्रिडींग सायड म्हणल्यार कशें पॉट्साच्या पोना बश्यो आसा तातूंत उदक रावून थंय जराळी जावपाक शकता. मागीर एसीचें उदक जर साठटा भायल्या वटेन पडटा आनी थंय साठटा, मागीर कुलराचें उदक तातूंत ह्यो जराळी जावपाक शकता. आनी मेन डेंगीची जराळ आमकां किचनान बीन मेन पळोवपाक पडटली. जर तुमी साठोवन जर उदक दवरता म्हणजे यूज करपा खातीर जाल्यार ते धापून दवरपाचे. मेनली ड्रम्स आमच्या सगळ्या घरांनी आसता, त्यो ड्रम्स धापून दवरपाचे आनी 8-8 दिसांनी हे ड्रम्स सायडीन बीन सगळी घासून काडपाची. कित्याक अगर ती चुकून बिकून जर जराळ्यांनी तांतयां घातली ड्रम्सांनी नाल्यार कळशांनी बी जाल्यार ही तांतयां आसा पळय 8-8 लायफ सायकल ऑफ मॉस्किटो आसता 8 ते 10 दीस पर्यंत. सो ती 8-8 दिसांनी तातूंतलें उदक चेंज करपाक जाय आनी सायडींतली बॅरल्साची वॉल्स आसात नाल्यार कळश्यो आहा त्यो बऱ्यो घासून काडपाक जाय, कित्याक तांतयां ही तांकां ड्रमाच्या वॉल्साक दसून रावूं शकता. सो हें सगळें क्लीन करपाचें. तशेंच भायल्या वटेन मलेरियाचे जराळ जर गटरांनी नाल्यार घाण उदकान जर तांतयां घालतात जाल्यार तें साफ आसूं जाय. सध्या मी आसा बेतकी प्राथमीक आरोग्य केंद्रा कडेन. ह्या वाठारान ह्या प्राथमीक आरोग्य केंद्राच्या अखत्यारीत सुमार 7 सब सेंटर्स येता आनी ह्या 7 सब सेंटरांनी ज्या जाग्यार खास करून कुळागरां आसा अशा वाठारांनी डेंग्यू मलेरियाच्यो केसीस वाडपाक लागिल्ल्याची माहिती हांगसरल्यो मुखेली ज्यो आसा दोतोर केळुस्कर संगीता केळुस्कर हांणी आतांच आमचे कडेन उलयतना दिल्ली आसा. कुळागर वाठारांत जे स्प्रिंकलर लायता त्या खातीर ज्यो पोवल्यो बीन आसता तितून उदक सांठून उरता आनी तितून जळारां पसरल्या कारणान ही दुयेंतां वाडूंक लागल्या अशें तेंचें म्हणणें आसा. ताणें लोकांक आवाहन केलां की आपलो वाठार आनी खास करून घरान उदक भरून दवरिल्लीं आयदनां जीं आसा ती सदांच निवळ दवरची. दर 11 पर्यंत ती आयदनां धुवन घेवची जेणे करून जळारांची पैदास जावची ना आनी हे डेंग्यू मलेरिया हांचो चड फैलाव जावचो ना. गोमंतक टीव्ही खातीर बेतकेच्यान हांव शेखर नायक. NTA परीक्षा मदल्या गैरप्रकारांक आळाबंद घालपा खातीर तशेंच पारदर्शकताय हाडपा खातीर शिक्षण मंत्रालयान शेनवारा 7 सदस्यांची उच्चस्तरीय समितीची घोशणा केली. इस्रोचो आदलो अध्यक्ष आनी IIT कानपूरचे आदले संचालक हे समितीचे मुखेली आसतले. ही समिती 2 म्हयन्यांत शिक्षण मंत्रालयाक अहवाल दितली. नीट परीक्षेच्या वादाचेर शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ही समितीची घोशणा केली. ही समिती NTAची रचना, कामकाज, परीक्षा प्रक्रिया, पारदर्शकताय, हस्तांतरण आणि डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉलात अनेक सुधारणा करपा खातीर शिक्षण मंत्रालयाक सुचोवणी दितली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दिवचल शारांतल्या बोड्ड्या वाठारांत जोडून आशिल्ल्या 2 दुकानांक उजो लागून 8 लाखां परस चड रुपयांच्या मालमत्तेचें लुकसाण जालें. ह्या घडणुकेंत भुमिका स्टोर्स हे भुसारी दुकान पुराय जळून गेलें जाल्यार टेलरिंग शॉपाकूय उज्याची जळ बसली. हो उजो शेनवारा फांतोडेर लागिल्ल्याचें कळटा. कर्फ्यून सांगलें की उजो लागला मागीर आमी आयले सगळे हे जाल्ले की जालें भितून उजो लागून पेट जालो. तेच्या उपरांत
शेजारी चावी काढून फायर एक सांगले त्याच्या फायर 2 गाडी आयल्यो आणि त्यांच्यानी मागीर तो प्रॉब्लेम साधारण कितले लॉस जालो तुमच्या अंदाजा प्रमाणे साधारण असा भितून 4 फ्रीज आणि सेलिंग आणि हे सगळे सेक्टर माल जे पॉल्युशनाची काय असते कितले आणला आता हे सगळे टोटल गेला आज सकाळी सारखे एक्झॅक्ट 5 एक स्टेशनार आमच्यावर एक नंदकिशोर मावळेकर म्हणून एक सिटींतल्यान रनिंग कळना आयलो ताणें आमकां सांगलें की हांगासर शॉपांतल्यान धुंवर येता म्हणून इमिडिएट आमचो ड्युटी थ्रू कितें आसता फर्स्ट टर्न डायरेक्ट हांगासर टर्न आवट केला आनी गाडी घेवन आयले पळयता जाल्यार खरोच धुंवर येतालो सो इमिडिएटली शटर्स ओपन केले शटर्स ओपन केले कळ्ळें की हांगासर जनरल स्टोर आहा म्हणून मिनी सुपर मार्केट भितर उजो लागलेलो आनी सायडीक तेंचेंच एक टेलरिंग शॉप आहा जे कपडे शिवताली ताका मातशें हिटान मातसो डॅमेज जालो आणि उजो स्प्रेड जावपाक म्हणल्यार भितर सगळे कमर्शियल मटेरियल जनरल स्टोर आसल्या कारणान तुमकां खबर आसा आनी प्लस सगळे वुडन रॅक्स असले मोस्टली त्याचे वुडन रॅक्स असल्या कारणान उजो स्प्रेड आउट जालो इमिडिएटली आमी फायर फायटींग स्टार्ट केले एक गाडी मारली सेकंड आमचो बॅकअप टर्न आउट आपलो सेकंड व्हेकल आपयली आणि दोन्ही गाडयो मेळून आमी उजो पालयलो ऑलमोस्ट एक 1 hour 15 minutes आमकां लागले हांगासर एक 6:30 म्हटल्यार कंप्लिटली उजो एक्सटिंग्विश जालो पण कसो लागला तो कळंना कसो लागला म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा प्रायमरीली आमी आतां इलेक्ट्रिसिटी बरयतले रिगार्डींग इलेक्ट्रीक कितें शॉर्ट सर्किट आसा जाल्यार पळोवपाक आनी सेकंड लेटर वयतले ते एक्चुअली पुलीस स्टेशनार वयतले की रिगार्डींग आर्सन नाल्यार कितें जावं शकता न्हू कितें आनी असर्टन करना पूण तेंच्या व्यू ऑफ पॉयंटार कळपाक जाय म्हणून तांकां एक लेटर करता गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.